नमस्कार. 8 मार्च हो आमी आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मोठ्या दबाज्यान मनयतात. हाचो अर्थ तसो की अजून मेरेन आमच्या बायलांचे प्रश्न सुटावे जावंक ना आनी पुराय देशाचें लक्ष आमच्या प्रश्ना कडेन येवचें ह्या हावेसान आमी हो दीस मनयतात. आमी म्हणटात बायलां बदलत गेली, तांची प्रगती जायत गेली. बायलां मुखार पावल्यां हें जरी 100% खरें आसलें तर तें गुणवत्तेन मुखार आयल्या, संख्येन न्हय. आनी नेमके ह्याच विशयाचेर एक भासाभास करपा खातीर आमच्या स्टुडियोंत 3 मानेस्तांक आमी खास अशें आमंत्रीत केल्लें आसा. आमच्या मदीं आसा आमच्या दाव्या सायडीक डॉक्टर उमा दुभाशी, म्हज्या उजव्या सायडीक आसा डॉक्टर स्नेहा भागवत आनी म्हज्या त्या उजव्या सायडीक आसा बाय एडवोकेट अमृता कामत. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी परत एकदा नमस्कार. अमृता, तुका हांव पयलो प्रश्न अशें विचारता की तुमी एक वकील आसा आनी खूब बायलांच्या संघटना कडेन लागींचो संबंद आसा, तुका आखांताचो अनुभव आसा बायलांचो. तर आयच्या खिणाक बायलांची स्थिती कशी आसा? खूब बरो प्रश्न. एक्चुली आमकां परत एकदा विचार करपाची वेळ आयला की खरेंच बायलांचे प्रश्न आसा काय ना म्हणून. 26 जानेवारी जो प्रजासत्ताक दिन दिल्लीन व्हडले प्रदर्शन आनी रॅलीज जाता, त्या टायमाक आमी पळयलां की एक भारतीय नारी शक्ती ताचें एक व्हडलें दर्शन आमकां थंय जालां. आमच्या सगळ्या देशाक एक अभिमान दिसलो की वेगवेगळ्या फोर्सान, एअरफोर्स जावं, आर्मी जावं, नेव्ही किंवा वेगळी रायडिंग स्लायड्स आशिल्ले, ह्या सगळ्या हितून महिलांनी इतल्या बऱ्या तरेचें प्रदर्शन हें केलां की महिला कितेंय करूं शकता. आनी ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर खरेंच महिलाचेर अत्याचार अन्याय जावं शकता काय कितें अशें एक मनान सगळ्यांच्याच प्रश्न निर्माण जाला. पण ह्या सगळ्याची एक दुखरी बाजूय आसा अशें म्हाका दिसता की खुबशा वेगवेगळ्या स्वरुपांतले वेगवेगळे जे पयलीं आशिल्ल्यो थोड्यो जे कितें अत्याचार अन्याय आशिल्ले थोडे स्वरूप चेंज जाला, पण अन्याय अत्याचार मात अजुनूय आसा स्त्रीक फेस करची. अशें म्हणूं येता की आयची स्थिती म्हणजे बरी अर्द्या भरिल्ल्या ग्लासा भशेन, अर्दो रिकामो म्हणूं येता आनी अर्दो भरिल्लो म्हणूं येता. स्नेहबाय, तुमी एक दोतोर, तुमकां समाज कल्याणाची आवड आसा, तुमकां राजकारणाची आवड आसा, तुमी एक बरी आयची बरी बिझनेसमॅन. बायल्या कडेन तुमचे दिसपट्टे खूब अशे प्रोग्राम आसा, तुमकां अनुभव आसा. तुका कितें दिसता आयची बायल ही खंयच्या तुज्या हातून कशी आसा? सगळ्यांत पयलीं आज महिला दिनाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. आनी बायलांक आज ग्रासरूट लेवलाचेर जर आमी पळयलें ते वयल्या लेवला पर्यंत, आंतरराष्ट्रीय लेवला पर्यंत सुद्दां, जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की आजची बायल ही नक्कीच चड सशक्त सबल जाल्ली आसा, नो डावट. पूण मे बी इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन, इन द फील्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी, ताचेच बरोबर सायन्स, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज जशें आतां म्हणलें तशें आर्मी, नेव्ही हातून सुद्दां आतां बायलांनी प्रवेश केल्लो आसा किंवा तांकां प्रवेश मेळिल्लो आसा. पण ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाता आसतना सकयल्या लेवलाचेर जेन्ना ती सबल जाता तेन्ना त्या सबलीकरणा खातीर सुद्दां आजून सुद्दां तिका थोडोसो पूश हो लागताच. म्हणजे थोडेशे एनकरेजमेंट, पूश, थोडे काही गोश्टीची साधन सुविधाची तिका गरज ही आजूय भासतना आमकां दिसता. हय. सो सकयल्या लेवलाचेर काम करता आसतना सुद्दां आमी दिसान दीस पळयता की हें जाता आसतना त्यो बायलांक खंय तरी एक आधाराची गरज आसता. आनी म्हाका दिसता दोतोर म्हणून की हें एक बायोलॉजिकली कारण आसा. म्हणजे बायोलॉजिकली ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फेमिनीन कॅरेक्टर्स ऑलवेज जरी ती मल्टीटास्किंग आसत जाल्यार सुद्दां तिका एक इमोशनल आधार किंवा तूं फुडें वच गो, आमी आसा, हांव आसा, हें सांगपाचें हें जर तिका कोणी फाटल्यान सांगता जाल्यार ती कितेंय करूं शकता. म्हणजे एखादी स्कीम आसूं, योजना आसूं, ही आसाच, पूण ताजे बरोबर थोडोसो इमोशनल सपोर्ट, एनकरेजमेंट हें बी सदांच म्हणजे आयच्या बायलेक तें जाय. दोतोर उमा, तुमी एक दोतोर आनी आयची बायल अशी सामकें सुपरमन हेशें तशें, तरी आयच्या घडकेक बायलांचें आरोग्य कशें आसा? की सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणटा तें आरोग्य. आमी कितलींय फुडें गेलीं, आरोग्य जर घट आसा जाल्यार आमी करता. तुमचें मत कितें? आरोग्याच्या बाबतीन विचारशील जाल्यार म्हाका तरी दिसता की हालींच्या तेंपाक न्हय खूब लायफस्टायल डिसिजीस आमकां बायलां मदीं पळोवपाक मेळटा. स्पेशली जे मिडल एज आसा किंवा यंग भुरगीं, पयलीं एक 10-15 वर्सां पयलीं आमकां
PCOD म्हणजे पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिसीज जावं थायरॉयड प्रॉब्लम्स अशे यंग भुरग्यां मदीं इतले दिसनाशिल्ले जे आतां दिसता. तरी पण एक गजाल आसा कित्याक की आतांची बायलो पयलीं पेक्षा आपल्या आरोग्याच्या बाबतीन म्हणजे जागरूक आसा, स्पेशली एटलिस्ट शहरांची तूं पळय जी शिकिल्लीं आसा. पण अशींय आसात जी जाणटी किंवा ग्रामीण भागांची जी अजुनूय आपल्या आरोग्या बाबतीन तितली म्हणजे कितें म्हणटा तूं जागृत ना किंवा ती आपल्या आंगार दुयेंस काडटात खूब तेंप ना म्हाका कांय जावना किंवा आपले घरगुती कितें तरी करता आनी मागीर एकदम चड जालें की दोतोरा कडेन येतात. तशी हय. आनी एक व्हेरी स्मॉल पर्सेंटेजूय बायलांचो असो आसा की ती ल्हान गोश्टीक आपल्याक खूब व्हडले म्हणजे सामके कसले खूब हय व्हडले दुयेंस जाला अशें समजून परत परत भिवून येतात. अशी आसा आनी सुसना आशिल्लीं बायलां. अमृता, आतां हांवें म्हळें की तुमकां कितें काय म्हणल्यार आयची जाणीव जे अत्याचार अन्याय बायलांक जाता हाजे सुद्दां एक प्रकार आसा. कोणाकय अशें मातशें मोठ्यान उलो मारलो घोवान किंवा कोणाक ताका राग येता म्हणजे ताका त्रास जाता आपल्याचे. कांय लोकांक मारलें जाल्यार दिसता हो एक भाग घोवान मारपाचें अशें दिसता. तर अन्याय हो कशा प्रकारचे तुजे कडेन येतात आनी खरेंच जाता अन्याय? एक्चुली आतां ही वेळ अशी आसा की खरेंच दादल्यांचेर सुद्दां अन्याय जाता काय कितें अशें सुद्दां थोड्योश्यो घटना, अशें हांव रिमार्केबल म्हणिना, पूण अशे एक वेगवेगळे प्रकार सुद्दां आमच्या मुखार येवपा लागला. आनी म्हाका अशें दिसता की ह्या गजाली खातीर जबाबदार जर आसा तर ती एक स्त्रीची एक मानसिकता आसा. हांव ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट करिना, पूण मी एंड माय लायफ म्हणजे हांव सेल्फ सेंटर्ड अशा प्रकारची बायल जर आसा कुटुंबान जाल्यार फक्त दादल्याचेरच अन्याय जाता अशें म्हणिना हांव, तर घरांतले ज्येश्ठ आसा, इतर रिलेटिव्स किंवा नातेवाईक आसा, इवन भुरग्यांच्या जडणघडणीचेरय ताचो खूब वायट परिणाम जाता. सो मी एंड माय लायफ ही खंयची लायफस्टायल किंवा ही खंयची मनोवृत्ती, तर ही पाश्चात्यांक कडल्यान आमकां आयिल्ली मनोवृत्ती आसा. आनी एक्चुली ज्यो स्त्री चळवळीचो मूळ जी सुरवात जाला एक्चुली त्या टायमाक खूब अन्याय जातालो, वेगवेगळे अत्याचार जाताले. सो कितें तरी रिवॉल्युशन जाय आशिल्लें, पूण त्याचे थोडेशे ते समन्वयान किंवा इन बॅलन्स म्हणटात तशें अशी ती फुडें चळवळ जावच्या पेक्षा स्त्रीन स्वतंत्र जावप आनी मग खंयच्या तरी एका स्टेजीचेर ते स्वातंत्र्य खंय तरी स्वैराचारा कडेन पावता काय कितें अशें सुद्दां खुबश्यो गजाली जावपा लागला. आनी हाचो परिणाम असो जाता की हाचो परिणाम पूर्ण कुटुंबाचेरय जाता. सो म्हाका अशें दिसता की समन्वयान फुडें वचप, अशें न्ही की पुरुश ग्रेट आसा किंवा बायल ग्रेट आसा, ह्या पैकी दोनय मानसिकता रॉंग आसात. दोगांय जाणां एका समन्वयान जर वचप जाल्यार कुटुंबाचे आनी पर्यायान समाजाचे. तुमी सगळीं जी हांगा आसा पळय ती स्वतंत्र विचाराची आसा, म्हणजे बरी शिकिल्लीं आसा, तरी समाजांत एक बायल म्हणून तुमकां वागणूक कशी मेळटा? बरी मेळटा काय मातशी अशी जाता काय सारकी जाता? आजच्या समाजान म्हाका दिसता वागणूक एटलिस्ट गोंयान जावं भारतान तरी वेवस्थीत बायलेक रिस्पेक्ट आसा, मान आसा. कोणूय बायल जी शिकिल्लीच न्ही पूण टॅलंट आसा तिचे कडेन फुडें वचपाचें धैर्य आसा, फुडें कितें वचून कोणा कडेन उलोवपाचें जाल्यार म्हाका दिसता की आजच्या समाजान नक्कीच तिका अब्जॉर्ब करपाची क्षमता आसा, तिका आयकून घेवपाची आजच्या समाजाक क्षमता आसा. आनी बऱ्याचदा हांव जेन्ना बायलां बरोबर वावरता किंवा एखाद्या वेगळ्या कम्युनिटीन सुद्दां वता तेन्ना सुद्दां आमकां अशें दिसता की डेफिनेटली बायल म्हणून एक वेगळ्या तरेचो म्हणजे रिस्पेक्ट डेफिनेटली प्रत्येक कम्युनिटीन सुद्दां दिसता. हय, तिने सांगलां पळय तशेंच म्हाकाय दिसता. मे बी हांव डॉक्टर म्हणून वैयक्तीक जर हांव खंयी गेलें जाल्यार म्हाका सदांच एक रिस्पेक्टफूल वागयलें वता. केन्नाच म्हजे कडेन अशें वायट इन्सिडंट जाल्ले म्हाका तरी याद ना. पण पेशंटां कडल्यान केन्ना केन्ना बॉडी म्हणजे ऑफिसांनी बी खूब अशें न्हय पण बॉडी शेमींग किंवा तांकां जर अशें तोंडार केस आसले किंवा ती मोटी आसली
हाजे बद्दल तांकां कमेंट्स पास केले वता किंवा ती कसले कपडे तांचे घालता ताजेर अशे थोडे थोडे इन्सिडंट्स आयकूंक मेळटा. म्हणजे ताजे वयर समज बॉस आसा किंवा सकयल्ली आसा जाल्यार एका बायलेचें जाता म्हणटकीर जाता. आतां आमी कितें आसता एक शिकिल्ली स्वतंत्र विचाराचें अशें कांय ग्रामीण भागांनी आसूं शकता की तांचेर अन्याय अत्याचार जावं येता. आतां एक मजा म्हळ्यार 8 मार्च हो प्रश्न तुमकां सांगचो जातलो. 8 मार्च हो आमी जागतीक महिला दिन म्हणून मनयतात आनी तसो हो दीस लागीं आयलो की सगळ्यो संस्था ज्या बायलांची संघटना म्हणून येता किंवा अशी मिडिया आमकां आपयता किंवा कोण सत्कार करतात, ही सगळी आयच्या 21व्या शेंकड्यांत आमकां आसा गरज. तुमी तर सगळें सांगलां की आमचे कांय ना जाल्यार आसा गरज हो दीस मनोवपाची? म्हाका अशें दिसता गरज आसा. कित्याक जसो वेळ चेंज जाता, आधुनीक काळात आपण आमी आसा सगळी, ग्लोबलायझेशन सुरू आसा, वेगवेगळ्या मिडिया आणि ह्यांचे एक्सेसीस बायलां कडेन सुरू जाला. सो ह्या सगळ्या गजालीतून एक वेगवेगळे कॉन्सेप्टय आमच्या समाजान येता, जशे सरोगसी किंवा लिव्ह इन रिलेशनशीप किंवा समलैंगिकता. ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा बायल अवेअरच ना अशी परिस्थिती आसा आणि फुड्यान तांचे प्रश्न आणि दुश्परिणाम जर आमच्या फुड्यान येवन उबे रावला जाल्यार कुटुंबाचें कितें ॲट द टायम ऑफ म्हणजे डेस्ट्रॉय त्या पॉयंटाचेर येवन मागीर आमकां कितें तरी रियलायझेशन जाता जाल्यार ताचो उपयोग ना. बायल पयलींच सजग आसपाक जाय. सो ह्या निमतान आमी उलोवप जाता, विचार मंथन जाता आणि बायलां पर्यंत वेगवेगळे विशय पाविल्ले जाता. दुसऱ्या ऑन द अदर सायड अजूनय अश्यो आसा ज्यो तळागाळान सामक्यो तळागाळान महिला आसा, स्ट्रीट लेवलाचेर रावपी महिला आसा. ह्या निमतान तांकां प्लॅटफॉर्म दिले वता. आमी एक असोच एक प्रोग्राम आयोजन केल्लो तर आमकां दिसलें की आमी एक कितें तरी तांकां डान्स किंवा हेच्या खातीर इनवायट करप. तांणी आमकां सांगलें आमकां रॅम्प वॉक करपाक जाय. इट वॉज अ स्मॉल वस्ती आशिल्ली ती, पूण तांकां ती उमेद आशिल्ली. पण तांचो एक कॉन्सेप्ट इतलो सुंदर आशिल्लो की वेगवेगळ्या राज्यांच्या वेशभूषे सहित आमकां रॅम्प वॉक करपाक जाय. सो वी एप्रिसिएटेड दॅट. सो तांकां चान्स जाय स्टेज. तुजें मत कितें? हय, म्हाकाय दिसता की अजूनय महिला दिन साजरो करपाची गरज आसा. पूण ताचे बरोबरच वचून हांव अशें म्हणन की महिला दिन हो सदांच आसता. म्हणजे एक दीस हो महिलेचो नासून सदांच महिला दिन आसता. आणि ते करत आसतना आज आमी पळयता की फिजिकली जशें दोतोरान सांगलें ताजेच बरोबर मेंटल वेलनेस जो आज यूथ आमची चली भुरगीं आसूं जावं महिला आसूं हाजे खातीर वेगवेगळे सायकोलॉजिकल इश्यूज आसा. आणि अजुनूय बी तो सोशल स्टिग्मा आसा. म्हणजे अजुनूय समाजान तो थोडोसो एक तूं सायकेट्रिस्टा कडेन गेल्लें ऑर तूं कितें तरी कावन्सिलींग सेशन घेता हाजो अर्थ तुका कितें तरी म्हणजे मेंटल कितें तरी आसा अशें म्हणून एक अजुनूय त्या बायलेक किंवा चलये भुरग्याक पळयलें वता. सो हे जर आमी म्हणजे हाजो जर आमी एक दृश्टिकोन बदलतली जाल्यार आजून अशे समन्वय बैठक किंवा आजून अशे महिलांनी एकत्र येवन हाजे बद्दल उलोवपाची गरज आसा. ताजेच बरोबर न्युक्लियर फॅमिली आज जाल्ल्या कारणान बऱ्याचदा आमकां एका महिलेक उलोवपाकूच आमकां कोणा कडेन मेळना. म्हणजे कोण एकदां जस्ट म्हणजे कोण तरी आपल्याक आयकता हें सुद्दां पळोवन एखाद्या महिलेक खूब बरें दिसता. खूब जाणां आमकां एक बरी संदी मेळटा. तुमचें मत कितें? तूं म्हाका पर्सनली विचारशील जाल्यार म्हजो महिला दीस सदां वता तसोच. आनी म्हाका दिसता म्हजे असली असंख्य बायलां आसतलीं जांकां 8th मार्च इज जस्ट लायक एनी अदर डे. म्हणजे अशें आमचें कांयच रुटीन चेंज जायना. पण हाजो अर्थ हांव अशें म्हणिना की महिला दिन साजरो करचो न्हय. कित्याक तांणी सांगलें तशें डेफिनेटली जी थोडी NGOs आसा जावं थ्रू गव्हर्मेंट किंवा वेरियस प्रोग्राम्स कोणे आपल्या फिल्डान बरें केल्ल्या बायल मनशेक एक प्लॅटफॉर्म मेळटा की म्हणजे तांकां एक तर प्रायज दिलें वता, तांचो सन्मान केलो वता आनी दॅट गिव्स दॅम एनकरेजमेंट. प्लस तांकां पळोवन आनी बाकीच्यांकूय खूब जाणांक दिसता न्ही की आपणें अशें करचें. सो डेफिनेटली बरीच गजाल आसा. पण एकूच दिसाक तो लिमिटेड न आसता. थ्रू आवट द इयर म्हाका दिसता की बायल मनशेक एनकरेज करची आनी तिका रिस्पेक्टफुली वागोवची सगळ्यांनी.
म्हजें एक मत अशें न्ही, पूण एक अशें उदाहरण आशिल्लें. म्हजे एक फ्रेंड म्हणपाक लागलें फाल्यां महिला दीस आसा, फाटल्या वर्सा गोवान सगळें सकाळीं उठ, सगळें कर, सामकें घर लीप कर, बरें कर, रातची आमी पार्टी करुया. म्हणजे दीसभर तूं सगळें कर, रातची आमी पार्टी करुया. दोतोर उमा, तुका एक प्रश्न विचारता की आयच्या दादल्यांक बायलां कडल्यान खूब अपेक्षा आसा. तुमी स्कीन स्पेशलिस्ट म्हणटा की बायल सुंदर आसपाक जाय, बायल स्मार्ट आसपाक जाय, बायलांक नोकरी करपाक जाय, बायलांक गाडी चलोवपाक जाय, त्या शिवाय बायलेक आनी वेगळो छंद आसपाक जाय, संवसार आनी डे टू डेची कामां झालीच. पूण हें सगळें करता आसतना तिका ताण येता काय कितें, ताजो परिणाम तिच्या आरोग्याचेर जाता. हें सगळें जेन्ना दिसता की गोवाक ही अपेक्षा आसा, तशी बायल आसाय आमचे कडेन जी आपली सुपरमॅन म्हणजे गाडी घेवन वता, नोकरी करता, घरांतलें सगळें सांबाळटा, सणो परबो लग्नां कार्यां कितेंय म्हणून ना, आनी तरी आसतना तिणें बरें रावपाक जाय, हसत खेळत गोवा मुखार येवपाक जाय. तर हाजो परिणाम जाता बायलांचेर? निश्चितूच जाता. पण म्हाका कशें सांगन दिसता की फक्त घोवाचीच किंवा तांच्या घरांच्यांचीच अपेक्षा आसता अशें न्हय. एकदां बायलेची स्वताचीच अपेक्षा आसता की आपूण सुपर वुमन आशी, जर आपली फ्रेंड तशी करता किंवा आनी कोणाक ती पळयता आनी आपणें तशेंच करचें. पण एवरीबडी इज नॉट सेम न्हय. म्हणजे फाल्यां तुमचे कडेन जाल्यार म्हजे कडेन तशें जातलें अशें ना. आनी ह्या दबावा खाली खूब महिलांक न्हय एंग्जायटी हालीं आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच जर तांचे कडेन जालें ना जाल्यार डिप्रेशन किंवा लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज. तशेंच ती स्वता खातीर स्वता एक्सरसायज करपाक, आपल्या आरोग्याचेर ती लक्ष केंद्रीत करूंक पावना. टायमार जेवप जायना, टायमार न्हिदप जायना, तांचें वजन वाडटा आनी खंय तरी एक लो सेल्फ एस्टीम तांच्यान जाता. तशेंच खूब हांवें तुमकां अदर सांगलें तशें PCOD, थायरॉयड प्रॉब्लम्स, ऑल दीज, इवन प्रेशर, ब्लड प्रेशर, शुगर प्रॉब्लम्स आर ऑन द रायज. सो म्हाका अशें दिसता की सगळ्यांनीच सुपर वुमन जावपाचें गरज ना, पण आपली कशी हें आसा आपलें सांबाळून डेफिनेटली करचें. बरोबर. स्नेहबाई, तुजो बिझनेस जो आसा फक्त गोंया पुरतोच ना, तुजो गोंया भायर आसा, परदेशांत आसा आनी तूं खूब भोंवता. सर, गोंयची बायल आनी हेरकडची बायल हातूंत फरक तूं कसो करतलें? गोंयची किंवा भारतांतली बायल अशें आमी म्हणुया. भारतांतली बायल आनी आंतरराष्ट्रीय बायलेन फरक इतलोच आसा की थोडेशे कल्चराचो खूब अभाव आसा तांच्या मदीं. ताचेच बरोबर कल्चर म्हणटा आसतना जे फॅमिलीज म्हणजे लिव इन रिलेशनशीप किंवा लग्न जावच्या पयलींच भुरगीं जावप किंवा तांकां अशें दिसता की दॅट इज समथींग कॉल्ड एज ब्रॉड मायंडेडनेस आनी दीस शूड बी एक्सेप्टेबल बाय एवरी वन, किंवा एकाच बायलेक 3-4 एखादे म्हणजे कंटिन्यू रिलेशन्स आसूं शकता. अश्यो गोष्टी आमी युरोपियन किंवा इतर समाजान, इतर देशांनी पळयता. पूण भारत हो देश आमचो खुबूच म्हणजे म्हाका ताचो अभिमान आनी संस्कृतीक आसा. म्हणून आज आमच्या भारतान जे बायलेचो मान, रिस्पेक्ट किंवा बायल जी फुडें वता तेन्ना फुडें वता आसतना ती आपली संस्कृताय बरोबर घेवन वता. हें पळयता आसतना म्हाका खूब अभिमान दिसता. तशेंच जेन्ना हांव म्हणजे खंयचे देशान वता तेन्ना ओ वाव, इंडियन, भारतीय म्हणून तांकां एक वेगळी एक अप्रूपताय आसता. आनी ती अप्रूपताय आनी ती जेन्ना सपोज आतां फ्लायटान ट्रॅवल करप जाल्यार नॉर्मली ट्रावजर आनी हें घालता, टॉप्स घालता, जाल्यार ती इंडियन्स वेअर सारीज न्हू अशें म्हणटा डायरेक्टली. सो तांची बी एक वेगळी एक्सपेक्टेशन आनी एक हाय लेवल तांकां रिस्पेक्ट इमेज आसा. सो हें पळोवन डेफिनेटली म्हाका अभिमान दिसता हाजो. आनी बऱ्याच ठिकाणी हांवें पळयलां की काही ल्हान ल्हान ऑर्गनायजेशन्स हे आंतरराष्ट्रीय ऑर्गनायजेशन्स हे म्हणजे हाजो प्रचार प्रसार करपाक पळयता एट इंटरनॅशनल लेवल ऑल्सो, की हाव टू टेक गूड कल्चर अलॉंग विथ देअर कंटिन्युअस एफर्ट्स इन देअर कम्युनिटी. हे बी आज एकच सेंटेन्स ताका एडिशनल जोडपाक सोदता की हांव भारतीय स्त्री शक्तीचें काम करता. आनी आमच्या फुड्यान जेन्ना आमी चिंतता की आमकां कशा प्रकारची बायल आसपाक जाय, म्हणजे भारतीय नारी आपण म्हणटा तशें, तेन्ना एक डेफिनेशन म्हणल्यार सुद्दां जाता किंवा एक थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार शी दॅट लेडी ऑर भारतीय स्त्री
should be culturally rooted and globally oriented. सो वैश्विक चिंतन असपाक जाय, वैश्विक कनेक्टेड असपाक जाय, पण त्याच बरोबर हर त्याचे पाळा मुळा म्हणटा तशें संस्कारक्षम असून फुडें वैश्विक विचार करपी. पण विचार करपाक आज बायलां वेळ आसा काय कितें? म्हाका खूबदां दिसता की बायलां अध्यात्मीक आसूंक जाय. अध्यात्म म्हणजे अशें न्ही की एखादो विचार करपा खातीर बायले कडेन वेळ आसूंक जाय. हो विचार इतलो हें न्ही की दिसभर तुजें काम करुया. हांवें एकदां नोट केलें की एक बाळ सकाळी उठ पासून न्हीद पासून 14 ते 85 कामां करतात. म्हणजे फ्रिजांतलें तूं दुधाची पिशवी काडप पासून ते रातचे दिवो बंद करप पर्यंत. कांय लोक म्हणटा ना म्हजे कडेन दुसरी बायल करता, पण ती बायलूच आसता न्ही. हे सगळें अशें यंत्र सगळें काम करतकच काय विचार करूंक वेळ मेळटा अशें तुका दिसता? आमकां सगळ्यो अपेक्षा आसा. मोठो प्रश्न आसा. आता IT क्षेत्रांत ज्यो काम करपी बायलो आसा त्यो 18 वरां किंवा 14 ते 18 वरां काम करतात. सो हे सुद्धा एक जे कितें लायफस्टायल चेंज जावपाचें कारणां किंवा ह्याचो परिणाम एक कौटुंबिक विस्फोट होण्याकडे किंवा त्या कुटुंबाचे त्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य सुद्धा एक कितली वर्सां आमी ह्या पद्दतीन काम करू शकता. सो हाच्या खातीर सुद्धा एक कितें तरी तुजे कडेन अशी एखादी केस आयल्या की खूब त्या बायलेचे अन्याय जाल्ली बायल तुका ताचो त्रास जाला की खरंच बाबा? आणखी एक म्हणजे तातूंत आनी एक वेगळो प्रश्न आसा. आमी आत्तां येदोळ म्हणटाले की अत्याचार अन्याय जाता काय ना, पण व्यसनाधीनता ह्याच्या कारणा खातीर बायलेन जे सोंसप न्ही, म्हणजे भुरग्याचो पूर्ण सांबाळ करप, संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी घेवप आणि परत अन्याय अत्याचार मारहाण सहन करप, ह्या सारक्यो असे खूप मॅटर्स म्हणजे असे बरेचसे केसीस आमच्याकडे येता की इतली विकृत मनस्थिती जाता की कंटिन्युअस कितली वर्सां तो जर त्या अल्कोहोलिझम किंवा आता ड्रग्स सुद्धा जेचे अशी एक बायल जिचो चलो ड्रग्स घेता जाल्यार ताका मॅनेज करप, ते वायलन्स ताचो टॉलरेट करप, पैसे दी ना जाल्यार हे फोडटा किंवा मोबायल. एक प्रश्न आसा वेळ सपोज आयली बचत गट बी आमी म्हणटा पळय, ते बचत गटाचें खरें काम आशिल्लें कित्याक बायलांक सशक्त करप, आर्थीक, मानसीक, शारिरीक आनी सगळें. पण आमच्या गोंयांत तरी तांकां आर्थीकच येतात. म्हणजे बाकीचे भायर तुमी राजकारणांत कशें येवचें, तुमचें स्वताचें कशें गावचें की हे कित्या खातीर म्हणजे आमचे MLA आसा किंवा ते तांचे पुरतेच तांकां बरें सक्षम करतात. पण हे चारय वटेन जावपाक जाय. तुजें मत कितें? ना, बचत गटान नक्कीच आर्थीक तांकां हें मेळटाच. म्हणजे फुडें वचून तांकां कितें इन्वेस्टमेंट करपाक जाय किंवा धंदो उबारपाक जाय जाल्यार तांकां नक्कीच आधार मेळटा. पूण ताचेच बरोबर आज म्हणजे गव्हर्मेंटान जे वेगवेगळी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आसा, आतां पयर सुद्दां तांचे महिला अधिकाराचेर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जालो. म्हाका दिसता हातूंतल्यान तांची मानसिकता, तांचें धैर्य हें नक्कीच वाडटा. ताचेच बरोबर सोशली सुद्दां बऱ्योच बायलो कनेक्टेड जाता आनी सोशली सुद्दां ती काम करता. म्हणजे जेन्ना एखादो बचत गट एखाद्या गांवांत कितें तरी काम करता, एक स्वच्छता अभियानूच आसूं किंवा एखाद्या स्कुलान वचून कितें तरी कार्यक्रम करपाचो आसूं, तातूंतल्यान तांचे ती जी भुरगीं पळयतात म्हणजे स्वच्छता अभियान हे खरें म्हणजे इट्स अ सोशल वर्क, पूण ती बचत गट करता आनी तातूंतल्यान बरेचश्यो गोश्टी ती समाजाक पर्यंतूय पावयता. म्हणजे अशें ना की इकॉनॉमिकूच तांकां सपोर्ट आसा, पूण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेगवेगळे वर्कशॉप्स जे जाता तातूंतल्यान हाजे विशयी तांकां म्हायती दिली वता. ताचेच बरोबर तांकां भरपूर प्लॅटफॉर्म्स आसता. म्हणजे सरस आसूं, लोकोत्सव आसूं किंवा भायर सुद्दां दिल्ली सारख्या ठिकाणी तांकां व्हरून तांचे प्रोडक्ट्स मार्केट बिझनेसाच्या हातून आर्थीक चड आसा. आनी निमाण प्रश्न तुमकां विचारता दोतोर की सौंदर्याक आयच्या काळांत कितलें म्हत्व आसा? बरो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता कितें सांग, सौंदर्याक जाय ताज्या पेक्षा आयच्या काळांत अति म्हत्व दिलें वता. डेफिनेटली प्रत्येकान आपल्याक सुंदर दिसचें म्हणून प्रयत्न करप, हातूंत कांयच वायट ना. आनी सगळ्यांनी आपल्या शरिराची, आपल्या कातीची, केसांची काळजी घेवप हें उत्तमूच आसा. पण आतां अनरियलिस्टीक एक्सपेक्टेशन्स आमी खूब लोकां कडल्यान पळयता. म्हणजे स्पेशली यंगस्टर्स. आनी म्हाका दिसता हें चड जालां बिकॉज आतां सोशल मिडिया थ्रू खूब रील्स येता आनी तुमकां प्रोडक्ट्स अशेच अवेलेबल आसा. आनी हे सिरम ते सिरम एवरी 2 months तुका कितें तरी नवीन रील येता. आनी आमचे कडेन आतां सद्या अशी 15-16 वर्सांची सुद्दां
भुरग्यांक पेरंट्स घेवन येता की ती ऑलरेडी कितें तरी विकत घेतात लायतात आनी ताजे दुश्परिणाम तांच्या कातीचेर दिसता. तशेंच म्हाका एक वायट म्हणजे दिसता की भारतीयांक दे इक्वेट गोरेपण टू ब्युटी वीच इज समवेअर रॉंग. न्हय, फाल्यां एक बायल सावळी आसली तरी ती सुंदर दिसूं शकता पण आनी आसताय बी, पण म्हणजे हें एक हो विचारसरणी बदलूंक जाय, कित्याक त्या गोरेपणाच्या फाटल्यान लागून खूब बायलांक कसल्यो कसल्यो क्रिम्स लायतात, स्टिरॉयड कंटेनिंग क्रिम्स लायता आनी ताजे दुश्परिणाम मागीर तांच्या कातीचेर किंवा इवन अदरवायज जाता. सुंदर दिसपाचो प्रयत्न करप नक्की करचो, पण इन अ रियलिस्टीक वे आनी आपल्या वयानुसार करचें अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, 8 मार्च हो आमी जागतीक दीस म्हणून मनयतात आनी त्या निमतान हांगा जी चर्चा जाली ती खूब म्हत्वाची जाली. बायल बदलत गेली आनी कशी बदलली हाजे विशीं आमकां वेगळे वेगळे विचार ह्या मान्यवरां कडल्यान आयकुपाक मेळ्ळो. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कार्यावळ हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.